शिगांवां जाल्ल्या अपघातांत एका तरणाट्याक मरण आयलें। शिगांवच्या मिरियम फार्मा लागीं हो अपघात जालो। लायटीच्या खांब्यार धक्को दिल्ल्यान दुचाकी चलोवपी अनीश कुजूर हाका गंभीर दुखापत जाल्ली। ताका जाग्यारूच मरण आयलें। आज सांजेच्या 5:30 ते 6 दरम्यान एक शिगांव मिरियम फार्म जी आसा थंय एक अपघात जालो आनी जो दुचाकी चालक आशिल्लो जो पल्सर घेवन वयतालो शिगांवच्यान कुळ्यां वयतालो तेजो तोल गेलो आनी तेणी लायटीच्या खांब्याक धडक दिली। ते धडकेन तेगेलो जो तकली खांब्याक आपटल्ली जावपाची शक्यता आसा कित्याक तो जागीच मरण पावलो। जेन्ना एम्बुलन्स आयली तेन्ना तो ऑलरेडी मेल्लो आशिल्लो आनी तेका जेन्ना कुळी पुलिसांक हेजी गजाल संक सुमार कुळी पुलिसांक फोन आयलो आनी जेन्ना अशी हांगा एक्सिडेंट जाला तेन्ना थंय घटनास्थळी जेन्ना येयले जाल्यार पल्सर सायडीन पडलेली आशिल्ली आनी ते रस्त्या कुशीन तो सायडीन रस्त्याच्या भायर पडलेलो आसलेलो। तेजें नांव आसा अनीश कुजूर, वय वर्सा 21, हो रावणारो कुळेंचो आनी तो शिगांवच्यान आपले फ्रेंडागेरसून कुळ्यां घर वयतालो। वयतना हो अपघात जालो। सांजेच्या बरोबर 5:30 ते 6 दरम्यान हो अपघात जाल्लो आसा आनी जो कुळे पोलीस निरीक्षक जो आसा आमचो सगूण सावंत याच्या मार्गदर्शना खाली आमचो PSI सदानंद देसाई हेणी पंचनाम केला आनी तेजी बॉडी सद्याक पोस्टमॉर्टमा खातीर मडगांव धाडून दिल्ली आसा। गोमंतक TV खातीर कुळेंच्यान एकनाथ खेडेकर।